शेनवारा सांत थॉमसाच्या फेस्ताक भाविकांनी गर्दी केल्ली। मिसा उपरांत भाविकांनी सांताचें बेसांव घेतलें। आरडेक्स गोवा खातीर हळडूणच्यान जोझफ फेर्नांडीस। आयज आमी भाग्यवंत तोमे आमच्या आस्कऱ्याची परब समोर उमता। पयलो धर्मदूत जेजूचो शीस आनी जेजूक अणभवलो ताणें आपल्या जिवितांत आनी होच अणभव जो ताच्या जिवितांत ताणें रेगयल्लो आयज आमच्या भारतांत येवन ताणें जेजूची वळख आमकां दिली। देवाचो अणभव ताणें आमकां एकठो केलो आनी हे तरेन आमच्या भारतीय लोकांक जेजूची वळख मेळ्ळी। आयज होच वावर आमी दर एक क्रिस्ती मनशान करचो। जेजूचो अणभव आपल्या जिवितांत अणभवून आपल्या सदांकाल जिवितांत समाजीक जिवितांत भावार्थाच्या जिवितांत जेजूक परगटूंक आमचो वावर आमी चालू करूया। तर सगल्यांक ही भाग्यवंत तोमेची परब आवडटा आनी ह्या आस्कराच्या आशिर्वादान भरलेलें जिवीत सगळ्या आमच्या कुटुंबांक फावो जावंक मागता। आमकां बाबा भयणीनो, आयज आल्दोनची पवित्र सभा पात्रोनाची भाग्यवंत तोमेची परब समोर उरता। ह्या दिसा आमी 3 नियाल करुया धाकटेशे। पयले सुवातेर देवा कारगां दिवया की ताणें भाग्यवंत तोमे आमकां दिलो म्हणून, इंदेक पाठयलो म्हणून, ताचे वरवीं इंदेच्या लोकांक भावार्थ मेळलो। दुसरें म्हणल्यार वी शूड इमिटेट द फेथ ऑफ सेंट थॉमस। ताणें डावट केलो जेजू पुनर्जीवन जाला काय म्हणून, पूण आफ्टरवर्ड्स ही मेड वन ऑफ द फेमस प्रोक्लमेशन, तें म्हणल्यार म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा। आनी तिसरें म्हणल्यार ताची मिशनरी झील आमी इमिटेट करुया। ताणें जेजूक परगटूंक जायते त्रास भोगले। इवन ही सफर्ड एंड डायड फॉर क्रायस्ट। म्हज्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या बोरबे दिसा भाग्यवंत तोमेचेर नियाल करता, हे ताचे वर्च्यूज आमी आमच्या जिणेंत घेवया। पयले सुवातेर देवा कारगां दिवं, दुसरें म्हणल्यार ताचो भावार्थ आमी आमच्या जिवितांत आपणावन घेवया, आनी तिसरें म्हणल्यार आमी जेजूचें खरें शीस, खरें गोवाय कशें आमच्या दिसा दिसपटी जिवितांत आमी जेजूक परगटुया।